नमस्कार. गोंयच्या सुशिक्षित तरणाट्यांक आज नोकरेची गरज आसा हे आमकां पूर्ण खबर आसा. राज्य सरकार आपल्या पद्धतीन बरे प्रयत्न करता. गोंयांत केंद्र सरकाराची खूप कार्यालयां कार्यरत आसात. नोकर भरती खातीर जाहिराती छापले वतात. गोंयचे तरुण भाव भयणी नोकरीच्या आशेन आपल्याक काम मेळचें म्हणून अर्ज करतात, इंटरव्यू दितात. पण बारीक जर आमी पळोवन गेले तर तांकां काम मेळना ही वस्तुस्थिती आसा. हाची कारणां वेगळीं आसात. हांगा जे हायर लेवलाचेर जे ऑफिसर आसात ते खास करून आपल्या मर्जीतल्या आपल्या लागींच्या लोकांक मागीर ते गोंय बायलां आसुनी तांकां प्राधान्य दितात अशें गोंयकार तरुणांचें मत आसा. साधारण काही डिपार्टमेंट आसात. हांगा गोवा शिपयार्ड आसतले, पोस्ट आनी टेलिग्राफ डिपार्टमेंट आसतले, मागीर मोपा एअरपोर्ट जाता. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या मिनिस्ट्रीची ऑफिसां हांगा आसात. काही दिसा पयलीं आमकां पळोवंक मेळ्ळें का पोस्ट खात्याचे, पोस्ट आनी टेलिग्राम खात्याचे उद्घाटन आपले एक उदाहरण जर घेतलें जाल्यार हांगा काही वर्सां पयलीं जवळजवळ 10 ते 12 वर्सां काही लोकल भुरगे या ब्रँच पोस्ट मास्टर म्हणून काम करताले. ते अवघ्याशे 4,000 ते 6,000 पगारांक कामाक आशिल्ले. तांकां आशा दिल्ली तुमी काम भरपूर करात, तुमकां आमी नंतर फिक्स करतले अशें आश्वासन तांच्या त्या इन्चार्जान दिल्लें. पण काही एक वर्साच्या पयलीं आमी जर पळयलें एक इंटरव्यू म्हणून आपयले आनी इंटरव्यूक हे सगळे जे एलिजिबल आहा ते सगळे बसले. परंतु तातूंतल्यान कोणाचीच गोंयकाराची कोणाचीच निवड जाली ना. सगळे जे आसात त्या महाराष्ट्र सर्कल आनी गोवा जे सर्कल आसा तातूंतल्यान सगळे भायल्या हातूंतल्यान येवन तांकां नोकऱ्यो दिल्यो गेल्यो. हो खरोखरच गोंयच्या तरुणाचेर अन्याय आनी ह्या संदर्भात आमी तक्रारी केली, पूण तक्रारीचो अजून हे घेवना. आमी ते लावन धरतले. त्याचबरोबर गोवा शिपयार्ड अशे तरेची काही आसा थंय खूप कामाची गरज आसा. हांगा स्किल्ड गोंयांत लेबर आसात. आमचें म्हणणें अशें आसा की गोंयांत पयलीं तुमी हें सोदात. गोंयांत ना जाल्यार तुमी भायले घेतले हे समजूं शकतात. गोंयांत स्किल्ड सगळे आसतना किंवा सादे सादे जे लेबर हे आसा ते भायल्यान हाडपाची गरज ना. हो गोंयच्या भुमीचेरय हो भार आसा. भायले लोक हांगा येवप, मागीर तांकां घर जाय, तांकां उदक जाय, तांकां लायट जाय, हे सगळे डबल जाता. आनी त्यामुळे गोंयकारांक सगळेच बाबतींत मार सुचचो पडटा. आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी काही उदाहरणां सांगता की आता गोंयचे युथ जागे जाल्ले आसात. तांकां ह्या गोष्टीची झळक दिसता. तांकां ही गोष्ट आज तांच्या नजरे समोर आसा, कितें चलता तें पळयता. आनी हाच्या फुडें अश्यो ज्यो गोष्टी आसात त्या गोष्टीक थारो मेळची ना. उदाहरणार्थ आमी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हांगा हाडलें आनी आमी तातूंत त्या एग्रीमेंटाकच घातलें की जवळजवळ 80% नोकऱ्यो ह्या गोंयच्या भुरग्यांक दिवंक जाय म्हणून. आनी आमी ते करतले. खंयच्याय पद्दतीन आमी ते करून घेतले. बाकीच्या सगळ्या मिनिस्ट्रीची जी कार्यालयां हांगा आसात तांकां हांव सुचोवंक सोदतां. आतां पर्यंत तुमी केलें तें खूब जालें. हाज्या नंतर गोंयच्या लोकांक प्राधान्य दिवप हे तुमकां तुमचें कर्तव्य आसा. आनी हे जर कर्तव्याची बजावणी तुमी केली ना जाल्यार खरोखरूच म्हाका दिसता हे तुमकां हेच्या फुडें खंय तरी म्हारग पडटलें. आनी गोंयचो तरुण उठून कितें जातलें तें आमी सांगूंक नकळो. आनी ताका लागून सगळ्यांक हांव शिटकावणी दितां की हांगसर जे काम करपी स्किल जे आसात, अनस्किल्ड आसा, स्किल्ड आसा, ते गोंयकारांक प्रायोरिटी दिवन तुमच्या आस्थापनांत तुमकां घेवचें पडटलें. आनीक हांगसरल्या
जे बेरोजगारी आहा ती अशाच पद्दतीन कमी जावंक शकता. हाज्या फाटीं कितें जालें तें जालें, परंतु हाज्या फुडें ह्या सगळ्या आस्थापनांनी लक्षांत दवरूंक जाय की हांगसरलो जो काही हे आसा कोटा जो आसा तो एक वेगळो कोटा दिवन गोंयकाराकच ती नोकरी मेळची. कारण सगळ्या राज्यां हांव सगळे गोंयकाराक दिया अशें म्हणना. त्या खंय तर महाराष्ट्राचो कोटा आसलो ती महाराष्ट्राक दिया, बाकी सगळ्या राज्यांत थंय प्रायोरिटी दिवची अशें एक सगळ्यांचें मत आसा. आनी हें तुमच्या लक्षांत हाडपा दिवपा लागून आज म्हाका ही गोष्ट तुमचे समोर दवरची पडटा. म्हाका सांगन दिसता की ज्यो काही नोकऱ्यो हाज्या फुडें ज्यो उत्पन्न जातल्यो मेळटल्यो त्यो ह्या गोंयच्या तरुण तरुणीचो विचार तुमकां करचो पडटलो. आनी हें जर केलें ना जाल्यार तरुण पिढी जी आसा ती फाल्यां जर खंय तरी तांणी मनाक हाडलें जाल्यार ते सगळ्यांकच म्हारग पडपाचें अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे सगळ्यांक हांव विनंती वजा हांव सगळ्यांक मागणी करतां, हात जोडून विनंती करतां की अशा पद्दतीचे प्रयत्न जशे पोस्ट खात्यान जशे हे केल्या तशे प्रयत्न फुडें जावचे न्ही. गोवा शिपयार्डाके गेले फावटी तेजे एमडीक हे सगळे सांगिल्ले आसा की हाज्या नंतर जे कितें आसा कमीत कमी काल पयर एक लिस्ट जालें, गोवा शिपयार्डाचें लिस्ट भायर येयलें आनी हे लिस्टान 84 जाणांचें लिस्ट आशिल्लें. तातूंतल्यान कितें 1-2 जर नांव सोडलें तर गोंयकार कोणूच ना. आनी हे सादे पोस्ट. ह्या बाबतीन सगळ्यांनी ही गोष्ट लक्षांत धरपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. गोंयकार यूथ हे शांत संयमी, त्या संयमाचो अंत कोणें पळोवचो न्ही अशें म्हाका सांगन दिसता.